एअरपोर्ट काम स्टार्ट जावच्या पयलीं ते सगळें आमचें निळें दूद आसता. पण एअरपोर्टाचें काम जेन्ना सुरू जालें वचप तेन्नाच्यान पावस पडल्या उपरांत तांबडें सर उदक आहा. ह्या व्हाळान सर आमची सगळी 95% लोक कपडे धुतात. तेच लोक कपडे वापरतात चुकून. आनी आतां 3 वर्सां जालीं तांबडेंच उदक आसा. आमी भुरगे आसतना त्या व्हाळान न्हाताले. पावस पडलो एक दीस तांबडें आसता, दुसरे निळें जालें, निळ्या उदकान न्हाताले. पण आयज थंय कपडे उमळटा जाल्यार तांबड्या उदकान कपडे उमळटा. आज आतां 3 वर्सां ही परिस्थिती आमची. त्या संदर्भात कसं नाही काम आमकां कोण पंचायत कोण आमच्याकडे कन्सल्ट करिना आनी आमच्याकडे कोण सांगिना आमी वयर कितें करता ते. इवन आमकां वचपाक रायट ना वयर. वी हॅव टू बॅक फॉर द एंट्री विथ द ऑथॉरिटीज. काम जे आहा ते जावंक ना, इनकम्प्लीट आहा. आनी तो जर फील जायत तर टोटल आमचे गांव डिस्ट्रॉय जातलो. मागीर तुमी म्हणटात ते बरोबर आहा, सेक्शन बी आमकां सेक्शन खंयचे आमकां कांयच कळचें ना. आमी सेक्शनाच्या पोना वयचे, आमकां मागीर ते वाचूंक सुद्दां मेळचें ना हें सांगता सर तुमच्या मायेची. म्हणून आमची रिक्वेस्ट आहा, जाय आमी तुमच्या कडेन आयले. जेन्ना आमकां दिसले हे सगळें बंद जालें तेन्ना खंय तरी दिसले हांगा एक तुमी जे आहा आमचे जे कलेक्टर आहा आनी फूल पावर आहा, तुमी जे करू शकता तुम्ही ते तसे वचू शकता. आणि हे तुम्ही जर जाले जाल्यार हेचेर एक हे मेळटले. हेचे बद्दल काय ना, आमी वाचूंक ना, हे आमची मिस्टेक आहा सेक्शन ताचे बद्दल ना. पूण सद्या जो विशय घडला तो इतको डेंजर आहा. हे सेक्शना खंयचे थंय आमकां डोंगरान फुडल्या वर्सा काजी ना. Can I take that action? Answer is no. असल्या हेजेर एक्शन घेवपाक हांव जबाबदार ना. पण स्पेसिफिकली जी ऑथॉरिटी आसा एक्शन घेवपा खातीर ती ऑथॉरिटी तेजेर एक्शन घेयना. दीस एक्शन कॅन बी इनिशिएटेड अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट. फाल्यां खंयचो रस्तो बंद जालो पयलो जाल्यार पयलो पंचायतीचो हक्क आसा की बाबा ही पब्लिकाची वाट, ही पयली तूं क्लियर कर. पण तिसरो मनीस गेला ते काढून बूट सूट काढले आणि डेप्टी कलेक्टराकडे धाडून दिले किंवा आमदाराकडे धाडून दिले जाल्यार ज्या ऑथॉरिटीक पावर दिल्या पळय त्या ऑथॉरिटीक कांयच किंमत उरना. हे मानून घेतात तुमी? मानून घेता न्ही? गांवचे नळ, गांवचे गळी, गांवचे व्हाळ, गांवची जी हे उदक वचपाची जी ड्रेनेज केल्ली आसा पळय हेजेर पयलो अधिकार पंचायतीचो येयल्लो आसा. पंचायतीन हे पळोवपाक जाय की बाबा हे मेंटेन करपाचें. हे हुस्कोवपाचें काम डेप्टी कलेक्टर करता काय पंचायत करता? पावस येवच्या पयलीं पंचायत करता. डेप्टी कलेक्टराक कित्याक लागून दिवंक ना सांगा न्ही? कारण म्हाका थंय ज्युरिडिक्शन ना. डेप्टी कलेक्टराक आमदाराक ज्युरिडिक्शन ना. पंचायतीक ज्युरिडिक्शन आसा. हे जे कितें नॅचरल पद्दतीन मॉन्सुनाचें उदक आमचें जें वयता पळय तें क्लीन करपाचें, तें दवरपाचें हो अधिकार पंचायतीक दिल्लो आसा. आनी समजा ही पंचायत किंवा हो जो ही पंचायत जावन पंचायतीचो सरपंच आसा तो आपलो हो अधिकार सोडून दिता समज जाल्यार तितून डेप्टी कलेक्टर कसो इंटरफियर जावंक शकता? जावंक शकना. डेफिनेटली जावंक शकना. आमी म्हणटा ते पण आता दुसरी गोष्ट अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट खुबश्यो गोष्टी म्हाजे कडेन कंट्रोल करपाक जाता. आता ही जी गोष्ट तुम्ही सांगल्या पळय इट इज अ मॅन मेड डिझास्टर. बरोबर? हांव ह्याच एंगलान तेका पळयतलो. इट इज अ मॅन मेड डिझास्टर. आय हॅव टू क्लीन दीस. मानता तुमी ही गोष्ट? बरोबर आसा न्ही? सो तेका लागून हांव डिझास्टर हे मॅनेज करता. म्हणून तितूंतलो जो हक्क जो आसा पंचायतीक दिल्लो आसा किंवा सरपंचाक दिल्लो आसा हो काढून घेतलो असो जाता? जायना न्ही? आमी न्हिदलेल्या मनशाक उठोवंक शकता पण समज कोण न्हिदेचें सॉंग घेता पळय तेका आमी उठोवंक शकना. लक्षांत धरा. माझ्या वांगडा आसा आमचो सरपंच वारखंड जागदरचो संजय तुळसकर, पंच मेंबर मंदार परब, कासरवाडीचो पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच श्याम नायक, हांव चांदेल पंचायत उशरस गांव, आमचो शशी महाले आनी निखिल महाले हे गुयाचे फार्मर. आमी एक्चुली हांगासर आयज डेप्युटी कलेक्टर मेळपाक येयलेले. विशय आसलो एक्चुली जे गेल्या 15 तारखेक जे सायक्लोन जाल्लेले आनी सायक्लोन जाल्या नंतर जे लुकसाण जालें आमकां, आमच्या शेतकऱ्यांक, आमच्या त्या गांवांतल्या लोकांक, आमकां त्याचो पूर्ण जबाबदार जी वयर एअरपोर्टाचें काम चालू आसा जेमर कंपनीचें ते अनप्लान वर्क त्यांचो पूर्णपणे नेग्लिजन्स कामा बद्दल. आणि ते काम जाल्यानंतर जे आमकां गांवांत आमच्या जी पूर्ण लोकांची शेतां, लोकांचे बागायती, आमचे पारंपारीक व्हाळ, आमचे नॅचरल स्प्रिंग सगळे डिस्ट्रॉय जाले. सो ह्या सगळ्या संदर्भात आमी हेचेर एक लेटर एप्लिकेशन करून पूर्ण हेचेर अभ्यास करून आमी ते हांगाच्या डेप्युटीला दिल्लें आसा की तेंच्यांनी हेचेर ह्या सगळ्या गोष्टींचेर विचार करून ते कन्सर्न ऑथॉरिटी
ऑथॉरिटीक हेचेर तांकां आमकां बाबा आमचें लुकसाण जालां ह्या संदर्भान तेचेर आमकां कितें जातलें लुकसाण भरपाई मेळटली काय ना मेळटली वा हेंचो फुडलो कितें प्लान आसा वा फाल्यांकय ह्या येणाऱ्या पावसाळ्यांत हे कशें येता तरेन हेंचें नियोजन करतले ह्या सगळ्या संदर्भात आमी हे चारय पंच एकठांय येवन हें नियोजन आमी आयज हेका दिल्लें आसा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक आनी तांकां सांगलेलें आसा आमी की हेचेर जर येणाऱ्या 8 दिवसान जर ह्या आमची जी आतां जाल्ली ही लुकसाण जाल्ली आसा वा ज्या तरेचो विध्वंस जाल्लो आसा त्या ह्या पूर्ण हेचेर तेंची कितें फुडें कारवाई आसतली आनी कंपनी कितें तेजें धोरण आसतलें तें आमकां तेंच्यानी 8 दिसांक कळोवंक जाय तेंच्यानी ते जर ना जर केलें तर आमी मागीर तेचेर विचार करून फुडली जी कितें बाजू आमची भुमिका घेवची आसतली ती मागीर कायदेशीर आसो किंवा आमच्या लोकल आमचो जो मंत्री आसा बाबू आजगांव यांच्या माध्यमांतून तेचेर विचार करून फुडली आमी कारवाई करतले. आजगांवकर ह्या भागाचे जो आमदार आसा त्याच्या अंडर आसा किंवा त्याच्या हातीन आसा त्याच्या बरोबर सहकार्यान फुडें चल्लेलो आसा आनी अशें आसतना सुद्दां ते सरकारान आसतना सुद्दां अशी स्थिती आयल्या आनी अजूनय तेंचो लक्ष ना हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा तर? ना तें लक्ष ना आसना कशें सांगता आतां आमी सगळे बाबू समर्थक आनी बाबूच्या अंडर आमी पर्यंत काम करता आनी आमचे नेते बाबू आमचो आजगांवकर आतां बाबू आजगांव सरांचो हेचेर खुबशे आमच्या लोकांनी मिटिंगा केल्यो एरपो ऑथॉरिटी कडेन आमकां घेवन बसले मिटिंगा केल्यो सगळे प्रश्न मांडले पूण जाता कशें कंपनी इतली हें जाल्या मदान जाल्या की ते बाबूच्या मंत्र्याच्या फुड्यान सांगता मिटिंगा मंत्री साहेब हो जायगा म्हणटा आनी परत तेचेर कांयच एक्शन करिना आनी जाता कशें आमी जर पाठपुरावो करिना तर ती कामां जायना म्हणून आमकां गरज पडली एकठांय येवपाची आमचे मंत्र्या कडेन आमी प्रश्न काडलेलो आमची मिटिंगूय जाली आनी आमच्यो अश्यो कितल्यो मिटींग मंत्र्यान करून घेतले की बाबा हे आमच्यो गोश्टी जावंक जाय त्या टायमाचेर कंपनी एग्री करता कितें हे सब हो जायगा म्हणटा पण परत आमी जर ताचो पाठपुरावो करिना जाल्यार हें जायना म्हणून अशें जालें आयज पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की आयज आमकांय खत्री वयर ताची गरज आहा शेवटी हें लुकसाण आमकां जाता आमचो मंत्री सपोर्ट करता आमकां बॅकअपूय करता सगळें करता मिटिंगाय बसयता पण फुडें ती कंपनी तेजेर कांयच एक्शन घेयना तें आमकां गृहीत धरता म्हणून आमी चिंतलें कितें की आमचो मंत्र्या सपोर्ट आमकां आसात पण आतां आमी जर तें कांय करूंक ना तर तेजी बेनिफीट आमकां कशी मेळटली म्हणून आमी सगळ्यांनी विचार केलो ह्या चारय पंचायतींनी जे आमचे इफेक्टेड लोक आसा आमी सरपंच आहा डेप्युटी सरपंच आहा पंच आहा सगळ्यांनी की बाबा आमकां आमदार सपोर्ट करता आमचें सरकारूय आमचें आसा आमची कामां जायना कित्याक तर ती कंपनी आमकां आयज गृहीत धरता. मागीर तुमी लास्ट मोमेंटाक तुमी कोर्टान वचपाची पाळी येतली काय कितें तुमचेर? आतां पळय आमी आयज आतां निवेदन दिल्लें आसा आमकां आशा अशी आहा की आमचो आतां सरकार आमच्या पक्षाचें सरकार आहा आमचो मंत्री हांगासरलो आसा आमकां इतली आशा आहा की ह्या गोश्टीचेर तो एकदम प्राधान्य विचार करतलो आनी म्हाका इतली दिसता की येणाऱ्या 8 दिसाच्या काळान कदाचित हेचेर निर्णय जातलो बरो आनी म्हाका निर्णय जालो जाल्यार आमकां इतलेंच जाय की आमच्या त्या सगळ्या भागांतले जे लोक आसा तेंचें जिवन सुरळीत चलचें आनी तांकां कसलो नॅचरल जावचो त्रास जावचो हेर आमची इतलेंच मागणें आसा. अदरवायज तुमी फुडली स्टेप्स कोर्ट हां नाल्यार अदरवायज तुमची फुडली स्टेप्स कोर्ट ते पळोवया न्हू तशें आतां कशें आमी आतां फुडें सरला म्हणजे एकदां आमकां पळय आमकां कितें आमी जे फुडें सरला पळय हेचेर आमी आमच्यो हे मागण्यो ज्यो आसा ते पूर्ण जाल्या शिवाय आमी कांय वगी बसचे ना आनी ताका जे गोश्टी लागता ते आमी करतले आनी आमी त्या सगळ्या गोश्टींचो एकटा विचार करतले चारय पंचायती बसून आनी ही गोश्ट आमी प्रामुख्यान फुडें व्हरतले. आता कलेक्टरान कितें सांगलें तुमकां? कलेक्टरान सांगलां की आपण त्या कन्सर्न ऑथॉरिटीक एक शोकास लेटर करून फ्रॉम हीज लेवल पण एज पर हीज ऑथॉरिटी जे कितें सपोज तांकां बसून बैठकू शकता वा तेचेर सर्वे करतलो वा तेचेर कितें पाहणी करतलो आनी तें करून तो आमकां कळयतलो म्हणटा वर वील हॅव अ जॉयंट मिटींग टुगेदर हेट इज आनी देन ही वील टेल अस बाबा हें नुकसाण भरपाई जालां आनी ताका तें विचारलां आमी नुकसाण भरपाई जालां पळय ही कोण फारीक करतलो आमकां कंपनी फारीक करतली गव्हर्मेंट फारीक करतलो आमकां तें ताका सांग म्हटलें 8 दिसां भितर आनी ताणें सांगलां आमकां की विदीन 8 days he will revert back to us with all the things what he can do as per his authority.